सो हांगासर टमाट दवरल्या, टमाटांक बारीक बारीक कट घातला आणि वांयग्याक कट घालून तितून लसूण आणि मिरची घातलेली आसा. हॅलो एवरीवन, कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसात. तर प्लीज हांव डेली खबर घेता तुमची. म्हाका कमेंट्सान सांगात की तुम्ही सगळी कशी आसात ती. हांव ईच एंड एवरी कमेंट रिप्लाय दिता. सो तुमचे जे बरे बरे कमेंट्स आसा ते वाचून म्हाका खूब 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 बरें दिसता. असोच मूड आसूं दी. तर आयज एक न्यू व्लॉग जावन येयल्लो आसा, डेली व्लॉगा भशेन. हांव आतां जस्ट रेडी जाल्लें आसा. नॉर्मली रेडी जाता तशें रेडी जाला आनी म्हाका मातशें प्रिंट आवट काडपाक वचपाक जाय. सो खंय पयस न्हू, हांगाच लागीत, बट हांव अशें रेडी जाल्लें आसा जशें की हांव खंय वयता कशें. बट आनी मेन म्हटल्यार म्हाजी बायक जी आसा ती भाव घेवन जिमाक गेल्लो आसा. म्हाका विचारूंक सुद्दां ना बाबा आपूण जिमाक वचो काय नाका, डायरेक्ट घेतलो आनी पळोवन जालो. म्हाजी बायक खंय गेली? मागीर मम्मा सांगता भाव बायक जिमान घेवन गेल्लो आसा, खंय जिमान वयता आसतना तो घेवन गेल्लो आसा. सो हांवें ताका मागीर कॉल केलो बेगीन यो म्हणून. आजून तरी तो येवना. आतां पळोवया तो खंय पावलो, ताका कॉल करपाक जाय. आनी जे बेगनाचे भरता तेजी जी रेसिपी मागलेली ती हांव आयज दाखयतलें ह्या व्हिडियोर. सो घरा कडेन येवन मागीर म्हाका तें बेगन भरताय बी रेडी करपाक जाय. सो पळोवया कशें कितें तें, बिकॉज म्हाका बेगीन पावल्यार करपाक गावतलें, नाजाल्यार पळोवया कशें कितें जाता तें. बट म्हाका करपाकूच जाय आनी मम्माक बी सांगून दवरलेलें आसा, मम्मा प्लीज करया म्हणून. म्हजो हात वळ्ळो असो धरून कॅमेरा म्हणून प्लीज करया म्हणून मम्माक बी सांगलां हांवें. पळोवया कशें कितें तें. सो आतां सद्या या भावाक हांव कॉल करता, खंय पावला तो विचारता. भावालो आवाज येता म्हाका दिसता तो येयलो दिसता घरा कडेन. हो पळय तो येयलो, बायक घेवन गेल्लो मरे. लस कित्याक काडपा जाय हेका पळया, मसूस न्हिदला हांगा बाबू आमगेलो. सो भायर खूब वत आसा आयज. म्हाज्या बॅकग्रावंडान तुमी हातशी बी क्लियरली पळोवंक शकता. सिलिंडर तेजे वयर सालाची पोती दवरलेली आसा आनी तेजे सकयल ती बिस्लेरीची कसली व्हडली बाटली आसा. सो हांवें आमच्या हांगासर नाका कॅमेरा. सो आमच्या हांगासर काम चल्लेलें आसा. प्लस तुमकां आवाज येता आसतलो, म्हाजो भाव मातसो बोवाळ घालता, मातसो न्हू खूब, तेजे डेलीचे ते. तो खंय वचोन येयलो की ना आईक तो खबऱ्यो सांगपाचें तेजें मॅन्डेटरी सामकें. कितें जालें, खंय गेलो, सगळें सांगता रोमाट कशें. आतां तेजो बोवाळ, तूं तो कितलो बोवाळ तुजो. हांगा गेलो, थंय गेलो, हें जालें तें जालें, काबारूच जायना. मागीर काय कट करपाना, कट करपाचें आसल्यार हांव थोडें उलयता आशिल्लें. नाका जालें कितें, डेली व्लॉग तो विथआउट कट सीन जावपा जाय. पळय तेजे खबऱ्यो म्हाका दिसता तुमकां आयकोंक येता आसतलें. सो हांव फूल पॅक जावन वचपाचें आसा. तें कांय कळना तो पळय कितें जालो तो. हे दिसांनी कांय कळना, केन्ना थंडी लागता, मदींच गरमी जाता, मदींच आनी कितें जाता, शी पावस आनी पडोंक लागता मदींच, कितें तेंच समजना. सो हांव पावलें हांगासर, मातशें काम आसा थंय. सो हांव प्रिंट आवट काडपाक येयल्लें आसा हांगासर. आतां घामेला पळयात, गरमी आसा भायर तेंच न्हू. सो हांव पावलें घरा कडेन. म्हाका आडसर जाय आशिल्लो म्हणून मम्माक सांगलें सामकें कसली गरमी, म्हाका आडसर जाय आशिल्लो. बट हांवें कितें चिंतलें, म्हाजे कडेन चेंज नासली. सो हांवें चिंतलें की हांव फुडें वचून घेतलें म्हणून. वय तुमी पळोवंक शकता कितली गरमी. म्हाजे इयरफोन्स बी पडले, केस बी पळयात ओके स्टीक जाला. सो मागीर फुडें वचून घेतलें म्हळ्यार फुडें म्हाका मेळोकूच ना. शी 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 असली गरमी, सामकी मनशां सुद्दां मेल्ट जावपाक लागल्यात दिसता म्हाका. सो हांव म्हाजें जें काम आशिल्लें तें करून येयलें. जें काम आशिल्लें तें जालें. हांव मातशें चेंज करता, फ्रेश जाता आनी चेंज करता आनी मेळटा हांव तुमकां. वांयग्याचें भरत करया बिकॉज चड लेट जावना आजून. सो तें करया. त्या आमगेर हाडलेलें आसा नुस्तें. सो हांव तुमकां दाखयता कितें हाडलां तें.
आयज आमगे नुस्तें हाडलेलें आसा, ताल्ले सॉरी ताल्ले हाडलेले आसा आनी आतां आई उजरोवपाक बसतली. आयज हांवें छोटू बरोच मार घातलो एक फॅट करून आनी खरेंच जोरान मारले हांवें एका हय कित्याक मारले मस्ती करी. काल हांगा नाक्षी मारला म्हाका आनी कसलें दिसता पळय तें आनी आयज म्हाका हांगा नाक्षी मारली तेणें पळय हें करून मारलें आनी भायर घातलें ताका मागीर हांवें मागीर काकूनय दिसली म्हाका आनी कितें करतलें तिका पळय तिका रोखडें पाप दिसता कितें आसतलें तेन्ना म्हाका मारलें ना मम्मी पळय गो हें कितें काडी बाबा नाक काडया या आळशा पळय हां ना कित्याक नाका खंय आपणा भायकार म्हणटा आई नुस्तें उजरयता तो हांव ताका वास येयला आसतलो आतां ताल्ले आसता वांयगे मेळ्ळे तुका छोटू कशेंच आयकना ताणें काल म्हाका मारलें आनी आतां तेजो बोवाळ पळय आपल्याक सोड म्हणून हात काडून आनी पळयता काकूच दिसता बट कितें करपाचें पण ते कसले मारता ना पळय सामकें बट काय करूंक शकना बिकॉज तो सामको आमचो इल्लोसो जीव कसो मस्ती करता बट आमी जायी बीन. काल राती कितें जालें लायट जी आहा ती ऑफ आशिल्ली दिसता सो इफ हांव म्हाज्या रुमाची लायट ऑफ करता तेन्ना तो फूल काळोख जाता आनी म्हाका काळखान न्हिदपाची संवय ना. हेका काळोख करना जाल्यार हेका न्हीद पडना तेका लागून हे रातभर न्हिदना आनी म्हाका मारीत आसा लिटरली मारीत आसा खंय खंय नाक्षो लायतात. एक दीस गुळी घालपाक वचपाक जाय आमकां सो मोस्टली संडे पळोवया संडे नाजाल्यार आनी केन्ना तरी आसता दिसता तो सॅटर्डे फाल्यां आसता दिसता पळोवया फाल्यां गेले हाडून मागीर संडे गुळी घेतले मोस्टली लेट्स सी बिकॉज वचपाक तरी जाय ना एवरी नाव एंड देन खायत आसता आमकां नो पळयता आनी हो पळय हो छोटूलो भैया ना रे तिका आनी वचोन पळयता. काल तुमी काल वांयग्याचे भरताची रेसिपी धाड म्हटलेली ताका लागून हांवें मम्माक सांगलें मातशें वांयगें हाड म्हणून मोठे वांयगें ना आमगेर सो मम्मान कोणाक सांगलां हाडपाक ती मार्केटान गेल्ली आसा खंय ती आमची आंटी एकटी आसा सायडीन रावता ती मार्केटान गेल्ली आसा खंय सो इफ समज वांयगें तिका मोठें मेळटा जाल्यार हाड म्हणून सांगलां. लेट्स सी इफ हाडलें जाल्यार आयज वांयग्याचें भरतूय जातलें तेची रेसिपी हांव सेंड करतलें शेअर करतलें सॉरी बिकॉज जी हांवें केल्ली तेजे क्लिप्स हांवें काडलेले बट मागीर हांवें चिंतलें की ते क्लिप्स सारके अशें नासले म्हटल्यार अर्दे स्टेप्स दाखयताले अर्दे दाखयनाशिल्ले कित्याक ते हांवें केल्ले आनी म्हाका इतलें परफेक्ट कळना सो तो हांवें डिलीट मारलेलो सो हांव आतां परत दाखयतलें मम्मा वांगडा करून. मागीर ही आमची सुनबाय न्हू रे ही सुनबाय आमची एका ओलेंजान एक्चुली हाडलेलें पूण मागीर ह्या ओलेंजाचे कडेन आतां वचना बिकॉज हेका पिवन घेतलो ती म्हणटाले आपले गर्लफ्रेंड खंय सो आतां त्या ओलेंजा कडेन वचना न्हू आनी ओलेंजूय ताका आतां मार घालता लागीं घेवन ताका सुनबाय ती आमची. हे जिमी भाभी येल मत गेली भाभी येल म्हाजी मिठी गेली हांवें म्हटलें सुनबाय येयले म्हणून सांगलें बोले धांवले भितर दुखी आत्मा कशें जावन पडटालें न्हू मम्मी ते पयलीं बोले कोण येयले तर तुगेले बोलेश फ्लॅन येयले मग तुगेले फ्लॅन नाका ताका आतां भरपूर मारूच घालता ताका ते कसले पळयता पळय कसले पळयता. मम्मा हांगा तेपळां घेवन येयल्ली आसा आतां खंय काकान हाडिल्ली ती हांवें स्वास बरो येयलो ताजो तेपळाचो वाट नाका खंय कडये घालता डायरेक्ट हांगासर मिरसांग वाटली मम्मान आनी आई हांगासर उजयताली
ताल्ले ते बोडका तेका पण मा ते बॉक्सून घेऊन येता छोटू वो लांब किती लांब भोंवता फोन न्ही सो वांयगे मेळ्ळे हाडले तिणेन एकूच पुरो खंय खूब जातले खंय सो आतां वांयग्याचे बरेंच करतले मी ती थंय नुस्त्या करी हे करता मिरसांग गरम करता अजून नुस्तें घालून दिसता ना आनी नुस्तें हांगासर आसा म्हाका हात लावपाक सुद्दां कशें तरी दिसता पण नुस्तें क्लीन करून दवरलेलें आसा हे हरशीं म्हणून आमच्या हितून नुस्त्याच्या आयदनां सदांच काळीत कितें आसता खबर ना एवरी टायम कासवाय बी काळोत आहा म्हणून दाखयता मुद्दम वो तो वो पक्को सारको आहा हांगाच पळय कलर पळय तेजो काळो तेतून घालून शिजयता न्हू आनी ते कितें कालच्या वर्शी मणगणें म्हाका आवडना सो आतां आमी बरेंच करतली आतां ती कितें बाबा आतां ती ह्या हाडपाक वयतली खंय आमगेर लसूण काबार जाला दिसता लसूणूच मेळना आनी हांव म्हणटा हांवें लसूण दवरपाचो जागो चेंज केलो काय म्हणून कित्याक म्हाका लसूणूच मेळोन ते दीस हांव बरेंच करता ते दीस हांव सोदी ते दीस म्हाका मेळोना मम्मी आतां फ्रुट्स खाल्यार जाता ते अननस म्हाका जाय सो हांगासर वांयगे हाडला आनी 2 टमाट 2 मिरसांग 1 लसूण असो सोलपाक जाय मम्मा लसूण सोलता पयलीं कितले जाय लसूण 3 बटी हे न्हू 3 बियो 3 बियो 3 पुरो कितले काडून म्हाका खबर ना म्हणजे घालून लसूण हे करून बरी टोमॅटो 1 टमाट दोन्ही घालूया कट घातलेले आसा तितून हांव लसूण आनी मिरची घालतलें मिरची सो हांगासर टमाट दवरल्या टमाटांक बारीक बारीक कट घातला आनी वांयग्याक कट घालून तितून लसूण आनी मिरची घातलेली आसा सो हे रेडी जाला आतां हेका आतां जी स्कीन आतां सेपरेट करपा जाय ती पळोवंक शकता मोव जाल्ले आसा आतां गरम आसा आनी टमाट हे मातशे चड काळे जाले बिकॉज तेजेर केल्ले ते तेका लागून आनी आले हांगासर बारीक कापलेले आसा बारीक कापलेले कांदो बी आसा सो हे पयलीं सेपरेट करया सारकें सुंडाय आनी ओलेंज आतां हे आनी एक सुंदरी येयल्ली आसा आमगेर ती हांगासर काडपाक लागला आतां हे सेपरेट करता गरम गरम आसा ते हांवें आनी ते दीस केलें तेन्ना कसलें काडलां ना हात बीन सामके हू हा हा फू फू करून करून सायबा म्हाका अशें दिसता हांव हॉटेलान येयला कसो वास येता हे इल्लेशे वांयग्याचे ते तिथे क्लीन करता आनी हे टमाट हे कांदो खंय मिरसांग ताका मॅश करता
आईने घातलं मॅश करपाचें. हय सो थोडो कांदो मग वांगडा मसाला घालता मॅश करता. सो हितून घालतले आमी थोडेशें मीठ टेस्टा हिशोबान. मिरची घातले ना मागीर तिखट जातले ना. बरें. सो हितून आनी काय घालूं ना जस्ट मीठूच घातला ऍड केला आनी ताका तो बरें मॅश करता. सामकें फूल ताकद लायता ती मॅश करपाक. म्हाका सांगता तुजे कडेन जायना उठ खंय तेंचे कानो बी तसोच दवरला खंय आनी आपूण करपाक गेल ती आतां. सो जालें रेडी आसा. आतां चपाती वांगडा शिता वांगडा खावंक शकता बट आमी बींग अ गोवन आमगे शीत मेन आसता सो शिता वांगडा खातली आमी. सो हांवें डोरेमॉन लावन गेल्ले कार्टून लागला म्हणून आईन टीव्ही बंद केली आनी हांव म्हणलें टीव्ही कित्याक बंद केला काय म्हणून म्हाका सांगता कार्टून लायला म्हणून बंद केला. पळय बंद केला आनी रावलो ती थंय टीव्ही. आतां हांवें चालू केला ती डोरेमॉन लागला म्हणून बंद केला तिणें. एक आमी भायर सोडनात ताकाच लागून हे पळय दार बंद केलें ते भायर धांवता म्हणून जाल्यार ते हांगासर येयला उडी मारून. हा मस्ती बाबा दुसरे बुकले तुका खातले हप करून धरतले कळन कित्याक तुका. पळयले सगळें जाय ताका पळय तातूं उदकान वयतले पळय. ती गुळयो घेताली ती टॅबलेटी बॉक्स वयल्यार हे आपूण ते बॉक्सान हात घालपाक कितें आहा तें पळोवपाक. हय मस्ती सामको. उदक पिता हरशीं उदक पिना. येदो व्हडलो गडो जालो तो पूण ताका उदक पिवपाक कळना ताका फक्त दूद जाय. सो दूद घालपाची तयारी चल्ला आतां. सांज जाली म्हणून मम्मान म्हाका उठयलें मातशें दूद घाल म्हणून. देसी दूद तुवें घेता दूद घालपाचें हें घे हे ते दीस आमी हाडलेले जात्रेच्यान. त्या जात्रेक ते स्टॉल लागता थंयच्यान. पयलीं हांव दूद घालता आनी मागीर तुमकां मेळटा. हांव एक्चुली न्हिदलेलें बट म्हाका मम्मान उठयलें दूद घालपाक जाय म्हणून. सो आतां जस्ट दूद घातला आनी म्हाजो जिमी आनी ओरेंज भिना असलें कितें दूद बी घालतालें. आनी म्हाजो छोटू खूब भिता सामको उठोन असो फुलोन रावतलो बीन. अबे जिमी हांगा पडला ना रे जिमी तुमी भिना म्हणजे फक्त इग्नोर करपाक कळटा ना रे पुप्पू. ए जिमी आमच्या हांगासर ते दीस जे खणलेले पळय आतां ते परत म्हटल्यार अशें सारकें केलें कितें केलें खबर ना आनी परत आतां खणला ते गॅसीचे पायपलायन घालता कितें घालता खबर ना. परत केल्लें आसा हांव तुमकां दाखयता हांव कशें केलां तें. आमच्या सामकें दारानूच खोटो घालून दवरलेलो आसा. पळय केदो व्हडलो फोंडकूल घातला. केदो व्हडलो खड्डो घातला तो पळया तुमी लिटरली डीप सामको. आयज हांव भायर सरतालें तेन्ना सामकी ते मातयेच्यान फातराच्यान म्हाका काडपाक पडली गाडी. तर आय जस्ट होप की थोडे दिसान तरी बेगीन हे सारकें केल्यार बरें कशें. नाजाल्यार ते रस्ते सामके ते पिड्ड्यार जाता अशी वाज जाता मागीर गाडी सुद्दां चलोवपाक खंय भायर घेवन वचपाक सुद्दां. बेगीन सारकें केल्यार पुरो. कोणाक घरा कडेन आपोवंक सुद्दां लज दिसता मागीर की दारान येते कितें केलां काय म्हणटात मागीर सगळें. सो आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच गायज एंड हांव तुमच्या वांगडा मेळटा फाल्यां परत एक न्यू व्हिडिओ वांगडा. टिल देन बाय गायज टेक केअर बाय बाय.